Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोविड-19 चे पेंडिंग रिपोर्ट क्लियर करपा खातीर टेस्टीज आटोवपाचे सरकाराचे धोरण. कांय दिसा फाटी 3000 लेगीत टेस्टी करताले. आरोग्य सचिवान उलोवणी दाखयल्ले. आनीक मशीन येत जाल्यार दिसाक 150 टेस्टी वाडोवं येता म्हूण आरोग्य सचिव उलयल्ली. Per day, we on an average are able to definitely do around 2,600, 2,700 tests per day. There are days when we have almost touched 3,000 also. So that is the capacity that we have. With each additional machine, our capacity goes up by another 120, 150. टेस्टिंग उणे जाल्या काय म्हणून विचारतकीच ती म्हणटा टेस्टिंग करता. घरा भितरूच प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, हाय रिस्क कॉन्टॅक्टाचे तिचे लॉजिक. The people who are in touch with the person, now a big family of 20-25, if that entire family has been in a constant touch, in constant contact with the positive person, definitely they become primary contacts. And even amongst them, there may be elderly, there may be some pregnant women, there may be somebody with comorbid conditions. Those become high-risk contacts. So it is primary contacts, high-risk contacts, they are tested. We are definitely not saying that only symptomatic are to be tested in this category of primary contacts. Within the house, the family members or the people who are coming constantly in touch with the positive person within the family. आरोग्य खात्यान फाटल्या 6 दिसा सावन टेस्टिंग हजारांन देंवयला. टेस्टिंग कितले जातात तो फाटल्या 6 दिसांचो हो रिपोर्ट पळयात. 3,000 वेल्यान टेस्टिंग लागीं अर्द्यार. 26 जुलयाक 1359, 27 जुलयाक 1616, 28 तारखेक 1909, 29 तारखेक 1634, 30 तारखेक 1430, 31 तारखेक 1599. 6 दिसांत वट्ट 9,547 टेस्टी. दिसाक सरासरी 1591. आता ते पयलींचे 5 दिसाच्यो टेस्टी पळयात. 21 जुलयाक 2,837 टेस्टी, 22 जुलयाक 3,013, 23 जुलयाक 3,012, 24 जुलयाक 2,134, 25 जुलयाक 2,316. 5 दिसांत वट्ट 13,312 टेस्टी. दिसाक सरासरी 2,662. दोन्ही टेबल पळयतकीच एक दिसून येता ते म्हणल्यार दिसाक जावपी टेस्टी हजारावयर उणे जाल्यात. पेंडिंग रिपोर्ट भायर काडूंक टेस्टीच करपाचे ना हे धोरण हातूंतल्यान दिसून येता. 25 तारखेक 6,860 रिपोर्ट पेंडिंग आशिल्ले. फाटल्या 6 दिसांत टेस्टिंग आटोवन पेंडिंग रिपोर्ट भायर काडपाक लागल्यात. फाटल्या 6 दिसांत 2,840 पेंडिंग रिपोर्ट क्लियर केल्यात. 31 जुलय मेरेन 4,019 रिपोर्ट पेंडिंग आशिल्ले. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडटा आसतना मास टेस्टिंग करपाचे सोडून दिसान दीस टेस्टिंगचो आंकडो देंवत आसा. प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, हाय रिस्क कॉन्टॅक्टाच्या नांवान टेस्टिंगचें प्रमाण मर्यादीत जावंक लागला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.